फॉरवर्ड जाली म्हाका तुमच्या रिपोर्टरान फोन केल्लो की आमी जो एमेंड केला तेज्या बद्दल ते सांगपाक हांव सांगूंक सोदतां 2017-18 ह्या टायमार सेंट्रल गव्हर्मेंटान ब्लो रिव्होल्युशन स्टार्ट करपा खातीर 144 crores गोवा स्टेटीक दिल्ले आनी हें ब्लू रिव्होल्युशन स्टार्ट करूंक सांगलेलें. तेन्ना त्या टायमाचो गोवा फॉरवर्डाचो मिनिस्टर विनोद पालयेकर आसलो. त्या टायमार तेणें जे तरेन ती स्कीम फुडें व्हरोंक जाय ती मात्तूय धाडस घेवंक ना जास्ती घेवंक ना. फक्त एक ती बेतलान एक पार्टी येयली तेंच्यांनी 20 kg हें केलें केजीस केले आनी तितून ताका सादारणशे 16,31,000 सुमार बेनिफीट दिलें. तेज्या उपरांत हें जावंक ते पयशे परत वयता आसतना गोवा गव्हर्मेंटान 2020 केज फार्मींग म्हणून स्टार्ट केली पॉलिसी आनी ते केज फार्मिंगान आमचे गोंयचे नुस्तेकार जावं कोणूय नॉट फिशरमॅन बाकी कोणूय भितर पार्ट घेवन ते करचे म्हणून फार्मींग. आनी हें करता आसतना 2 वर्सां जालीं कोण फुडें सरोंक ना. आनी हें करता आसतना थोडें इन्वेस्टमेंट लागतलें आनी त्या इन्वेस्टमेंटा खातीर कांय तांकां ट्रेनींग ना म्हणून आमचे डिपार्टमेंट ह्या फार्मान बी हें ट्रेनींग दिता. युनिवर्सिटी फुडें सरल्या आनी गोवर्धनान वचून मसल फार्मिंगान आमी हें केलें प्रेजेंटेशन हें केलें. तेज्या पयलीं 2 वर्सां आमी हितून NIOन शापोरा नदीन कोलवाळे घातलेले तें जालें ना. आनी हें जाता आसतना आतां आमी 2022 ही नवी हें केलां की हें कोणी करचें इंडियन नॅशनल कोणी येवचो आनी ते केस फार्मिंगान सादारणशें एम्प्लॉयमेंट म्हणजे लागता मॅन पावर एक 15 लोकांचो. सो आमची पॉलिसी अशी आहा की ते 15 लोकांक 10 लोक गोंयकार कामाक आसूंक जाय. ते 10 लोक हें काम पळोवन इन्फ्लुयन्स जावंक जाय तेंच्यांनी हें काम शिकोवंक जाय आनी तें काम तेंच्यांनी मागीर लगेच आपणें स्टार्ट करपाचें आपले एरियेन. हेजी पॉलिसी ही एकूच कारण ज्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक डिपार्टमेंट सेपरेटूच फिशरीज डिपार्टमेंट हें केलां मिनिस्ट्री केल्या. जर ते फिशरीज मिनिस्ट्रीचो आमकां तो फायदो गोंयांत पावतलो जाल्यार हो एकूच माध्यम आहा जे गोवा फॉरवर्ड आयज थंय वयताले तेन्ना त्या टायमार गोवा फॉरवर्डान ते चड इंट्रस्ट लोकां पर्यंत वचूंक जाय. जो मिनिस्टर आसलो तो पोस्टलाचोच आसलो गुड्यान शिवोलेचो आसलो. सो ताका तेणें लोकांक आपल्या वोटरांक पासून बऱ्यापैकी दिवंक जाय आनी ही फिशींग एक्टिविटी बऱ्यापैकी करपा खातीर आनी लोकां पर्यंत बिजनस अशी तेंच्यांनी आपणें घेवचें म्हणून आमी खूब प्रयत्न करता. अजुनूय आमी तांकां सांगता गोवा फॉरवर्डाक तेंच्यांनी प्रपोज करचें तेंच्या दारान जे कोण पळय फुडें सरतले हें काम करपाक तेज्या दारा पर्यंत आमी ताका ट्रेनींग जाय ती दितले. आमचे ऑफिसर वचून ताका जाय जाल्यार फुडें येवचें जे तरेन ते गेले कांयच प्रॉब्लम ना. आमकां गोंयकार येयल्ले जाय तेंच्यांनी सांगचें सोसायटी करची ते सोसायटीक आमचे डिपार्टमेंट तांकां त्या गांवांत त्या जाग्यार वचून वेवस्थीत ट्रेनींग दितले आनी जे फायनान्शियल आस्पेक्ट आहा जो जामनेर मदत करूं तिवूय गावतली कांयच प्रॉब्लम ना.